ॲक्च्युली तेंच्यांनी आमी ऑब्जेक्शन हाडलेले तांकां असलो क्लियर आसलेलो कितें तरी पॉलिसी कितें आतां पळय भायर टॅक्निकल मिस्टेक एरर म्हणपाक ताका इंस्टेड ऑफ मार्कर तेणी पेन यूज केले पूण वोट केला पळय त्याच जाग्यारूच केल्लो आसा हांकां ती बेश्टे आतां प्रिजायडींग ऑफिसर जो येयला तेजी फकाणां केल्ल्या भशेन जाल्लेली आसा आयज समज तेंच्यांनी वोटींग सिक्रेट बॅट तेंच्यांनी वोटींग करपाक जाय आसलेलो न्हू तेंच्यांनी वोटींग कित्याक करूं ना म्हाका दिसता तांकां तेंच्या कावन्सिलरांचेर विश्वास ना म्हणून तेणी तांकां वोटींग करपाक दिवंक ना एबसेंट करपाक जाय आनी सेकंड टायम जेन्ना वायस चेअरपर्सनाक वोटींग हात तेंचेर वयर उखल्लो सगळ्यांनी हात वयर अगेन्स्ट द मोशन म्हणून हात वयर उखल्लो जाल्यार तो तांकां देव 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 म्हणून सांगपाक लागला हे कितें म्हणजे म्हाका दिसता हे ते बेश्टे फकाणां करपाक लागून हांगा बसलेले आसा आनी म्हाका दिसता हे जे वोटींग आसा ते वॅलीड वोटींग आसा DMA हेजे डिसिजन घेतलो म्हाका एक वायट दिसता जेन्ना प्रिजायडींग ऑफिसरान मोशन मूव केलें पास म्हटलें मोशन इज पास म्हटलें आसतना हो कोर्ट वचून कसो बसता हांगा तुमी प्रेस जाल्लेलो जमलेलो आहा तुमकां रायट आसा तुमी विचारा जेन्ना प्रिजायडींग ऑफिसरान समज मोशन पास केलेलें आसा जेन्ना ही कांट सीट ऑन द चेअर मोशन पास वॉट एवर DMA डिसायड करता ते सेकंडरी एट द मुमेंट प्रिजायडींग ऑफिसरान मोशन पास केलेलें आसा हे कांट गो इन द कॅबिन ऑर हे कांट सीट ऑन द चेअर हे दिसता हे जे कावन्सील जे आसलेले पयलीं ते सेल्फीश कावन्सील आसलेले ते स्वताक लागून आसलेले हांकां जे कावन्सिलरांक जे इलेक्ट करून दिता ते लोकप्रतिनिधी इलेक्ट करून दिता आमी जे कावन्सिलर जाल्यार बेश्टे स्वताचे कुस्तार जावंक ना आमकां लोकांनी इलेक्ट केलेले आसा आमी हांगा लोकांची कामां करपाक आसा हांगा हे पळोवपाक दिसता की हे हांगाच एक कोण ते 10 जाण काय 12 जाण कोण आहा पळय ते तेंचे तेच कावन्सील म्हणून समजता आनी तेच सुप्रीम म्हणून समजता तांकां खबर ना ही लोकशाही हांगा जांकां जो कावन्सिलर जाता पळय तो एकटो स्वताचो घेवंक शकना तांकां जनतेन निवडून हाडचो पडटा हांगा हे बसलेले तुमकां खबर आसा परते सांगूंक सोदता हांव जे कावन्सील एक तरफ ऑलरेडी फामाद जाल्लेले आसा ॲक्च्युली एक्टा प्रमाणे आम्ही ऑब्जेक्शन हाडलेले शो ऑफ हँड कर म्हणून तरी आसतना तेणी सांगलें की लोकशाही तेणी सांगलें की तुमी बॅलट कित्याक ऑपोजिशनान सॉरी सिटींग तेन्ना सिटींग चेअरपर्सनान सांगलें की आपल्याक बॅलट पेपर जाय म्हणून तेणी बॅलट पेपर सुद्दां केलो आमी ऑब्जेक्शन हाडून चल करा म्हणून तरी आसतना तेणी वोटींग करूंक ना म्हणजे जे एक IAS ऑफिसरांचे फकाणां केल्ल्या भशेन जाल्या आयज मिटींग जेन्ना जाली तेन्ना फक्त 13 जाणांनी वोट केले आनी तातूंत भितर तुका एक इनवॅलीड जाले सो 12 तुका वॅलीड जाली 12 वॅलीड जाल्या म्हणल्यार मेजॉरिटी ऑफ कावन्सील जायना वी आर 25 कावन्सिलर्स सो म्हाका जर तुका टॉपल करतले जाल्यार 13 वोट्स वॅलीड जावपा जाय ते जावना सो वॉट एवर डिसिजन ही हॅज गिवन इज रॉंग एंड आय एम गोईंग टू चॅलेंज इन अ कोर्ट तू कोर्टान वचपाचेर पावल घेतलो आनी BCPच्या बद्दलूय तूं कितें म्हणटालो BCPच्या बद्दल जेन्ना चेअरपर्सनाचें जेन्ना इलेक्शन जाल्लें तेन्ना हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें दॅट इट हॅज टू बी अ सिक्रेट बिलट आनी ताणें एक सिक्रेट बिलट जालें कित्याक आमकां खबर आसलें एकलो कोण तरी प्रेशरायज करता म्हणून एक कावन्सिलराक आनी त्या कावन्सिलरान पेनान मार्क करून दाखयलें की आपणा प्रेशरायज जाताले करतालो म्हणून तो वोट इनवॅलीड जालो आनी सेम प्रोसिजर हांवें वायस चेअरपर्सनाक कर म्हणलो जाल्यार ताणें तो वायस चेअरपर्सनाक करून ताणें शो ऑफ हँड्स केलो सो दॅट इज सम कितें तरी तातूंत भानगड आसा अशें म्हाका दिसता सो आय एम गोईंग टू चॅलेंज दॅट ऑर्डर ऑल्सो 12 ballots were found valid and they were for the motion. So the motion is carried. मोशन इज पास्ड Yes. ओके And for the election for the motion of the removal of the vice chairman, it was done through a show of hands. So in that also all the 13 councillors who had moved the motion, they raised their hands, and all the remaining councillors, they were present but they abstained from voting. They did not raise their hands. So both the motion So that is also carried now. so both the motions have been So passed. I have prepared the minutes and I will present it to Director of Municipal Administration. See, a special meeting was convened today, okay, of Marmugao Municipal Council as per the DMA's order, okay, to decide upon the no confidence motion moved by 13 of the councillors. Okay, so meeting was convened and all the councillors were given a chance to speak for and against the motion. Then voting was done. So in the motion for removal of the current chairman, total 13 votes were polled